माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक साती पंचायतीक पळयता आणि प्रत्येक वोटींग सेंटरार हांव जे आतां वोटींग सेंटरार विजीट दिल्या ते पळयता एक आनंदाचें वातावरण लोकांच्या हेतूर दिश्टी पडटा आणि उत्सवाचें वातावरण लोकां भितर दिश्टी पडटा कारण की आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी परतून एकदा तिसरी फावट प्रायम मिनिस्टर जाता हो उत्सव माझ्या मतदारसंघाक लोकांकडे खंय तरी कळटा आणि डेफिनेटली ह्या मतदारसंघाक जी पर्संटेज म्हणजे आता आम्ही पळयला खूब कडेन 45% जाला आणि सावड्ड्या पंचायत एरिये ह्या बुथांनी 50% जायत आयिल्लें आसा. चडांत चड वोटींग जावपाची गरज आसा आनी ते म्हाज्या मतदारसंघाक साती पंचायतीक मॅक्झिमम पर्संटेजीन वोटींग जातलें आणि आमी सांगले तशें मॅक्झिमम लीड जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीक मेळटली आणि आमचे मॅडम पल्लवी धेंपो हे साऊथ गोवांतल्यान निवडून येतले. तुमचो कितलोसो फायदो जातलो पक्षाक जेन्ना तुम्ही पक्षा बरोबर आसा? सारकें. आतां हांव सामान्य मनीस फक्त फाटीं म्हाज्या जनतेन म्हाका आमदार केल्लो, भारतीय जनता पार्टीन म्हाका मंत्री केलो, हांव परतून इंडिपेंडंट रावलो, पूण तसो हांव सामान्य मनीस आनी म्हाजी जनता ठरयतली हो म्हाजो आणि म्हाज्या कार्यकर्त्याचो भारतीय जनता पार्टीक कितलो फायदो जातलो. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे म्हाज्या मतदारसंघाक 43 बूथ आसा आणि 43 बुथारय भारतीय जनता पार्टीचे काम बरें आसा. एक म्हणजे तेजी संघटना काम करपाची पद्दत आणि आमी सगळे इलेक्शन जातरे विशय आमी विसरता. आमी एकठांय रावन डेव्हलपमेंट हो आमचो एक विशय आसा. उदरगत ही आमच्या मतदारसंघाची जावपाक जाय. आमचो मतदारसंघ खंयच्याच बाबतीक फाटीं उरपाक जायना आणि डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी हे जे विशय आसा आमचे ते फुडल्या वाटचालीक सोडटले. कितलीशी लीड अशी तुमची अपेक्षित आमी 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 एक लीड काडलेली आसा. आतां वोटींग जाता तशें समज 70% वोटींग जालें जाल्यार डेफिनेटली 15,000 प्लस हे लीड भारतीय जनता पार्टीक मेळटलें आणि बाकीचे पार्टी ज्यो आसा ज्यांनी नॉमिनेशन फॉर्म भरला तेंचे बुथार सुद्दां कोण दिश्टी पडना. हे आतां सायलंट वोटींगय तशें जावचें ना. लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर आसा आनी डेफिनेटली ह्या वाठारांत भारतीय जनता पार्टी बऱ्या मार्जीन घेवन आमचो कॅन्डिडेट निवडून येतलो.